म्हज्या तुज्या जिवितांत मोगाच्यान आमकां जायते राटावळी आसात. कितले राटावळी आसात, तुका तरी कितले राटावळी आसात न्ही गे. तुजें शिकप, तुजें काम, तुजे पयशे, आस्तपदीक स्टॉक मार्केट, थंय जागो, हांगा जागो, थंय इन्वेस्ट केला, हांगा इन्वेस्ट केला, या तुवें थंय होगडायलाय, हांगा होगडायलाय, ताणें मोस केला आनी अन्याय केला, ताणें दोगो दिला. कुटुंबा जिवितांत शांती ना, समाधान ना, घोवा लागीं, बायले लागीं, ह्या भुरग्यां लागीं, सुना लागीं, नातरां लागीं. जायते कश्ट आसा, जायतीं त्याचां आसात, जायते उणेपण आसा, जायते समस्या आसा. थोडे फावटी तुजे कुडींत आसात, डायबिटीस आसा, अल्सर्स आसात, एसिडिटी आसा, पायल्स आसा, PCOD आसा, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना, थोड्यांक बुजांची दूख, थोड्यांक तकली पडा पूण राती न्हीद पडना. तुमकां जायते समस्या आसात. घर बांदून दवरलां, अर्द्यार उरलां. कोणाचे पयशे येवचे आसले वापर वयटे येवंक नात. कितल्या वर्सां जावन तूं राखताय, जागो नावार जावना, ताजे धाकले समाज जावना, जागो आसा पूण त्या जाग्यार वचून वाडना. कितले राटावळी. ह्या राटावळी मध्ये मोगाच्यान दिव्यवाणी लाईव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमांत जावन आनी एक संदेश सोडवणदार म्हाका मेळ्ळा. ये बाईसर, सोड तें जाळ, सोड जाळां तुजी धर्या वेळेरी, दोणी रोकाच्यो सोमी देव तुका, करूंक आशेता पागी मनशांचो. सोमी देव तुका आपयता, ताण जाळां तुजी दर्या वेळेरी. सोमी देव तुका आपयता, तूं तयार आसाय गी. दिव्यवाणी, 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 दिव्यवाणी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. भोव मोगाचें न्हू, एक ल्हानशें गीत गावया आनी समयाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. समयाचो अनुभव आमी जाणून घेवया. दोळे आमी धांपया. देव अघम वर्णूंक साध्य जाल्ल्या उजवाडांत जियेता आनी तो उजवाड आमचेर फांकोन आमकांय उजवाडाचें करूंक आशेता. आमचो काळोख ताच्या हाजरपणांत नपयस जावन दी. विशयीचो पातकाचो बेविस्वासपणाचो अंधकार नपयस जावन देवाच्या हाजरपणाचो उजवाड आमच्या जिवितांत फांकोन दी. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आधार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. बोमगडा सर्गेंचे बापा, हांव तुका वर्णिता, वंदिता आनी तुका हांव दिन वाचता. आयचो दीस व्हरतो बरो, कृपेचो दीस तुवें आमकां फोव केलोय. सगळ्या संवसार भर विस्तारलेल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या भोव पवित्र काळजांत तुवें एकवटायलाय. ह्योचो दैवीक अनुभव तूं आमकां दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा द्वारे तूं दिवन आसाय. बापा, आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुजें उतर आयकोनचें वर्तें भाग तुवें आमकां फोव केलाय. तुज्या उतरांतय आमकां रुपांतर कर, आमकां बदल, आमकां चड आनी चड तुज्या भुरगें जावन जियोंक, तुजो भुरगो जावन जियोंक आमकां कृपा दी बापा. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर, कश्ट जाल्यांचे कश्ट हळू कर. आर्थीक अडचणींत आसल्यांक बापा आर्थीक आशिर्वाद फोव कर. बरें काम, बरो दीस पडतो ग्रास. त्या कामाच्या जाग्यार बरें प्रमोशन, व्यापार वैवटान जाय तितलो लाभ, मुनाफो, अभिवृद्धी, प्रगती, उदरगती फोव कर बापा. शिकच्या भुरग्यांक जाणवाय, बुदवंतकाय, उगडासाची सगत बरें करून शिकोवन बरो फुडार आसो करूंक फोव कर. मात न्ही सर वायट सवयांतले, विघ्नां, अनवरांतले, देंवसराच्या शेतानाच्या बंदडांतले निवार बापा. पिडेस्तांक, कश्ट जाल्यांक आनी उतर प्रायस्तांक बापा तुजो आदार सदांच लाभय. भावार्थान आनी विस्वासान हे मागणें आमी करता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कशीं आसा तुमी सगळीं? वय मंकाच्या न्हू, तुमचेर देवाचो
परजळ प्रकाशता. तुमचे मुखामळ देव परजळीत करनासा. तुमच्या जिवितांत जे कितें मागून आसात तें सगळें तुमकां देव दिवन आसा. देखून भावार्थान आनी विस्वासान देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. आनी आज ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आनी इल्ली वाडावळ आमी जोड घेवया. आज आमचो नियाळ जावन आसा इनर सर्कल ऑफ जिजस डिसायपल्स. इनर सर्कल म्हळ्यार सोमिया जेजूच्या लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्ल्या पाटलावदारां बरी आमचें जिवीत जायचें. जेजूचो पाटलाव करता आसतना सोबार जाणांनी पाटलाव केलो. शंबरांनी हजारांनी या लाखांनी लोकांनी ताचो पाटलाव केलो. पूण ताचे पैकी थोडे जाण मात्र जेजूक लागशिल्ल्यान पाटलाव करतात. म्हणजे तांकां आमी म्हणटा शिस डिसायपल्स. Those who followed the Lord with discipline became the disciples. Disciplined disciples आमी म्हणटा. शिस्त नातल्यार शीस जावंक जायना. शिस्तेन ताचो पाटलाव केलो. पूण तांचे पैकी 12 जाणांक सोमिया जेजून आपोस्तल जावन नेमले. आपोस्तल म्हळ्यार सोमिया सांगाता रावोंक आनी भायर सरन सुवार्ता प्रगट करूंक. आनी अशें 12 जाण आपोस्तल आसल्यारय तांचे पैकी त्या जाणांक जेजून आपणाचे भोव लागशिले, आपल्या काळजाक लागशिले, आपल्या मिसांवांत भोव लागशिले जावन मिसले. इनर सर्कल. पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब आमी म्हणटा. ह्या त्या जाणांची नांवां आमकां बरीं उगडास येतात. कित्याक पयत पुस्तकांत आनी विशेश जावन वांजेलांनी परतून परतून तांची नांवां आमी आयकता. हे तेग जेजूक भोव लागशिले. देवर इनर सर्कल. सर्कल म्हळ्यार कोत्ताय तुमकां व्रता. जर तर म्हज्या भोंवतणी एक व्रत आसल्यार इनर सर्कल म्हळ्यार म्हाका लागशिले काळजाक. आनी थोडे कोंय एपटी उडास करचो तांचो. कोंय एपटी गरजेचे. आनी थोडे म्हयन्याक एक फावटी, आनी थोडे वर्साक एक फावटी, आनी थोडे एल्लारोंदिगे गोविंदा म्हणटात पळय, व्हडा लोकांच्या जम्यांत एक म्हणल्यार बरी. अशें जेजूक भोव लागशिले हे एक जाण पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब. हांच्या विशयांत आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत विशेश जावन पयल्या वसोरांत 20 आनी 9 वळीर. जेजून आपयल्ल्या पयल्या पाटलावदारां पैकी हे तेग जाण आसले. आनी आतां दुसरें, जेजू आपोस्तलांक नेमता आसतना त्या आपोस्तलां पैकी ते एक जावन आसले. तिसऱ्या वसरांत 16व्या आनी 17व्या वळीर आमी वाचता. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 16 आनी 17. आनी तिसरें, जेजू मेल्ल्या जायराच्या धुवेक जिवंत करता आसतना आनी मेल्ल्यान जिवंत करता आसतना हे तेग जाण जेजूच्या सांगातात आसले. उरल्या सगळ्यान जेजून भायर धाडलें, पूण ह्या तेगां सांगातात दवरलें. 5व्या वसरांत 30 आनी 7 वळीर. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 37. आनी चवथें, जेजू रुपांतर जातना त्या ताबोर कुड्यार जेजू सांगाता आसले म्हळ्यार हे तेग जाण मात्र. 9वा वसर 2री वळी. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 2. आनी 5वें, जेजू थंयसर देवाळाचे देसवाट प्रवाद करता आसतना हे तेग जाण जेजू सांगाता आसले. 13वा वसर 3री वळ. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 13 वर्स 3. आनी सोमी जेजू गेत्सेमानी मळ्यांत मागता आसतनाय हे तेग जाण जेजू सांगाता आसले. ही 6वी संगत. मार्क चॅप्टर 14 वर्स 33. अशें 6 जाग्यार हे तेग जाण जेजू सांगाता आसल्या विशयांत आमी वाचता. हांच्या पैकी आंड्रू की एक विशेष भाग या विशेष एक अवकाश सोमिया जेजून फावो केल्लें जावन आसा. जेजून आपयल्ल्या पयल्या शिसां पैकी ते दोग जावन आसात, जुवांव आनी आंद्रे. आनी आंद्रे पेद्रूचो भाव देखून आंद्रे वचून सिमांव पेद्रूक आपयता. आमी वाचता थंयसर जुवांवच्या वांजेलांत पयल्या वसरांत 40 वळीर तावन 40 आनी 2 वळ पर्यंत. आंद्रू धांवता खंय आपल्या भावा लागीं. भाव खंय आसा तो दर्यांत, म्हळ्यार गॅलिलियाच्या सरोवराक दर्यो म्हणटले, द सी ऑफ गॅलिली ऑर द लेक ऑफ गॅलिली. सरोवरांत ह्या दर्यांत जाळ उडोवन मासली पागून आसा. आनी आंद्रेक बरें गोत्त आसा, सिमांव पेद्रून कितलें जाड उडयल्यारय ताका मासली सांपडना. सगळी रात ताणें मासली पागल्या, मासली सांपडवना. देखून सकाळीं बेजार आयन ताका घरा वचोंक मन ना जाल्यारय थंय दर्या दडीर बसला, ह्या दोणीर दर्याच्या मदें गेला. पेद्रू धांवता, पेद्रू न्ही आंद्रू धांवता आनी सरोवरांत त्या दोणीर बसोन
खंतीन आसत्या सिमांव कापयता. सिमांव योनाच्या पुता त्या गांवांत आपोवची एक संवय केवल एकच नांवान आपयनात, बापायच्या नांवांनी आपयतात. कित्याक ना जाल्यार कळना कोणाक आपयतात म्हणून. सिमांव नांवाचे जायते जाण आसतात. सिमांव बार जोना, बार म्हळ्यार पुता, जोना म्हळ्यार जोना सपूत, बार जोना तशें आपोवचें तांणी. सिमांव बार जोना म्हाका सोडवणदार मेळ्ळो. तुमी जाणांत दर्यांत आसल्या दर्याची गाज आसता, त्या लारांचो आवाज आसता, थंयसर मासली पाखतेल्यांचो आवाज आसता, बेगीन आयकना कोणें उलयल्यार. देखून आंद्रे जोरान आपयता, सिमांव बार जोना म्हाका सोडवणदार मेळ्ळो. पेद्रूक सुरवेर कळना, पूण इल्ल्या वेळा उपरांत सिमांव पेद्रूक कळटा कोण गे आपयता म्हाका. ताका पयसतान आपणाचो भाव म्हणणी आंद्रे म्हणणी ताका कळना. देखून तो विचारता कोणाक आपयताय, कोणाक आपयताय. पूण आंद्र म्हणटा, कितें म्हणटा, सिमांव बार जोना म्हाका सोडवणदार मेळ्ळो. सिमांव विचारता कोणाक आपयताय, कितें जाय तुका, कितें जाय. हो म्हणटा म्हाका सोडवणदार मेळ्ळो. आतां मोगाच्यान तुमी चिंता, तुमी थंयसर आसल्यार होय आपयता तोय आपयता, काय की एकामेकाचो ताळो समजना. आतां कोण कोणाक सारकें आयकता, कोण मोगाच्यान सोंसणीकायेन सोड दिनासतना बोब मारता. सिमांव पेद्रू थंय बोब मारलो आसतलो, हांव आतां जाळ उडयतां, सगळी रात म्हाका मासली मेळना, आतां खंडीतान मासली मेळटा, तूं ये हांगा ये, मासली मेळ्ळ्या बरी आसा, ये म्हण तो आपयता. आंद्रे म्हणटा तूं मासली सोडू, जाळ सोडू, तें दोण सोडू, ये दर्या तडीर, म्हाका सोडवणदार मेळ्ळा, आमकां सोडवणदार गरजेचो. आतां मोगाचें कोण कोणाक आयकता. अकरेक कितें जालें, सिमांव पेद्रून जाळ सोडलें, दोण सोडली, ताज्या कामाकारांक सोडलें, ताज्या सांगात्यांक सोडलें, पेद्रूचो पाटलाव केलो आनी अकरेक सोडवणदार ताज्या जिवितान मेळ्ळो. आनी ताज्या उपरांत पेद्रूचें जिवीतच बदललें. सिमांव आसलो, पेद्रू जालो, खडाप जालो, जेजूच्या आपोस्तलां पैकी प्रमुख आपोस्तल, जेजूच्या काळजा लागशिलो तो जालो, जेजूच्या मना सांगडो तो व्यक्ती जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या तुज्या जिवितान मोगाच्यान आमकां जायत्यो राटावळी आसात. कितले राटावळी आसात, तुका तरी कितले राटावळी आसात न्ही. तुजें शिकाप, तुजें काम, तुजे पयशे, आस्तबदीक स्टॉक मार्केट, थंय जागो, हांगा जागो, थंय इन्वेस्ट केला, हांगा इन्वेस्ट केला, या तुवें थंय होगडायलाय, हांगा होगडायलाय, ताणें मोस केला आनी अन्याय केला, ताणें दोगो दिला. कुटुंबा जिवितांत शांती ना, समाधान ना, घोवा लागीं, बैले लागीं, ह्या भुरग्यां लागीं, सुना लागीं, नातरां लागीं. जायते कश्ट आसा, जायतीं त्याचां आसात, जायते उणेपण आसा, जायते समस्या आसा. थोडे फावटी तुजे कुडींत आसात, डायबिटीस आसा, अल्सर्स आसात, एसिडिटी आसा, पायल्स आसा, PCOD आसा, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना, थोड्यांक बुजांची दुख, थोड्यांक तकली पडापड, राती न्हीद पडना. तुमकां जायते समस्या आसात. घर बांदून दवरलां, अर्द्यार उरलां. कोणाचे पयशे येवचे आसले वापर वाटेचे येवंक नात. कितल्या वर्सां जावन तूं राखताय, जागो नावार जावना, ताजे धाकले समाज जावना, जागो आसा पूण त्या जाग्यार वचून वाडना. कितले राटावळी. ह्या राटावळी मध्ये मोगाच्यान दिव्य वाणी लाईव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमात रावन आनी एक संदेश, सोडवणदार म्हाका मेळ्ळा. ये भायर सर, सोड तें जाळ, सोड जाळां तुजी दर्या वेळेरी, दोणी रोकाच्यो सोमी देव तुका, करूंक आशेता पागी मनशांचो. सोमी देव तुका आपयता, ताण जाळां तुजी दर्या वेळेरी, सोमी देव तुका आपयता. तूं तयार आसा की? तूं विशी जाल्यार वाव. आपयलो कोण? आंद्रे. पूण जालो कोण? वर्तो. कोणाक ताणें आपयलें? पेद्रू वर्तो जालो. म्हज्या मोगाच्या भावा, केवल तुवें पाटलाव केल्या पावना, जेजूचो शिस्तेचो शिस्त आहा. केवल शिस्तेचो एक शिस्त जाल्यार पावना. सोमिया सांगाता राव आनी सोमी तुका धाडटलो सुवार्ता परगट करूंक. सुवार्ता परगट करचें म्हळ्यार म्हजे बरी एक भाद्राप जायचें म्हणना, एक बिस्व जायचें म्हणना, मिशनरी जायचें म्हणना, रिलिजियस जायचें म्हणून ना. तुज्या जिवितांत एक काजारी जावनी, या तुज्या जिवितांत विदूर तूं प्रायवन जालाय, या काज जायनासता एक सुरो उरलाय, प्रायवन जालाय, हात पांय मोडल्यात तुजे, तरी तुज्या जिवितांत देव वर्ती कामां करूंक आशेता. तर तूं देवाचें काम करूंक आशेताय. ये दैविकलो रेतेर मंदिरांत मोगाच्यान कितले जाण रेतेर करूंक आयिल्ले. आज मोगाच्यान सुवार्ता परगट करनासा. सगळ्या संवसाराक खंय खंय जावन म्हाका फोनां येतात, या ते म्हाका चडशितात ईमेल धाड. थोडीं जापाना वचून पावोन थंय सुवार्ता परगट करनासा म्हणटात. दैविकलो रेतेर मंदिरांत म्हजें जिविताचें रुपांतर जालें. हांव आतां कॅनडांत एका भोव पोंतार हांगासर चड क्रिस्तांव कोणी नात, आमचे गांवचे नात, जाल्यार त्या जाग्यार हांव सुवार्ता परगट करनासा. आनी कोणी ऑस्ट्रेलियांत आसा, आनी कोणी सिल्चर ही नॉर्थ इस्टांत आसा, आनी कोणी म्हाका म्हणटा हांव जम्मू काश्मीरांत एका हळ्ळ्यांत आसा. थंयसर तुमच्या आराधना आनी मिसाचें बलिदान हांव पळयतां आनी हांव सुवार्ता म्हज्या सेसा मार हांव परगट करनासा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुज्या जिवितांत तूं देवाची सुवार्ता परगट करूंक आशेता जाल्यार
थोडे संदेश ह्या जेजूच्या लागशिल्ल्या पाटलाव केल्ल्या शिसांत हांव आमी जोडून घेवया. पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू, तांच्या जिवितांत आसचे विरोधाभास, डायकॉटमी इंग्लिशान म्हणच्याक कोंकणींत कशें म्हणयेत तुमी सांगा म्हाका. विरोधाभास, पयलो एक विरोधाभास डायकॉटमी जावन आसा. एक त्याग करचो आनी एक आशेवची. जेजून म्हणलें जावन आसा, जर तर तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय, तुवें तुजें म्हणलें आसलें सगळें तुवें सोडिचय, त्याग करीचय आनी तुवें सोम्याचो पाटलाव करीचय. जेजूच्या मोगाच्या शिसांनी पाटलाव केलो होय, पूण उपरांत मोगाचें न्हू, तांकां इल्ली आशा जाली. तांणी एक सवाल विचारलें 10व्या वसनांत 20 आनी 8 वळीर, मार्क चॅप्टर 10 वर्स 28. पळय सोम्या, आमी सगळें तुज्या खातीर त्याग केलां आनी आतां आमकां कितें मेळटलें? जेजून तरी तक्षण मोगाच्यान तांकां जाप दिली. कोणें सक्कळ सर्गींच्या रासा खातीर आपल्या बायलेक, भुरग्यांक, कुटुंबाक, आस्तबदीक तें सगळें वगडायलां, तांकां 100 वांट्यांनी देवाच्या राज्यांत प्रतिफळ आसतलो. जाल्यार मोगाच्यान थंयसर एका तराचो विरोधाभास, डायकॉट आमी पळयता. एक तांणी पाट केलें संवसाराक, तरी परतून संवसाराक ते आशेले. दुसरें परगटलें आनी एक फावटी नेगारलें. आमी पळयता सिमोन पेद्रू परगडता 8व्या वसरांत 20 आनी 6 वळीर, मार्क चॅप्टर 8 वर्स 26. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी एक फावटी तो ताका नेगारता, तिरस्कार करता. नाका सोम्या, तुवें जेरुसलेमाक वयचें नाका, तुवें तें मिसांव जारी करचेंय नाका. देखून जेजूच्या मोगाच्या शिसा थंय परगडणी पळयता आनी नेगारचेंय पळयता. तिसरें आमी पळयता दृढपत्तेन सांगचें, ना सोम्या, हांव तरी तुका नेगारचो ना, हांव तुका तिरस्कार करचो ना, पूण तिरस्कार करचेंय आमी पळयता. मार्काच्या वांजेलां 14व्या वसरांत 20 आनी 9 वळीर तो बसयता, कोणें तुका सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना म्हणून. पूण उपरांत आमी पळयता 14व्या वसरांत 50 आनी 4 वळीर तावन 70 आनी 2 वळ पर्यंत, मार्क चॅप्टर 14 वर्स 54 to 72. सिमोन पेद्रून 3 फावटी म्हळें, हांव ह्या मनशाक वळखच ना. 3 फावटी म्हळें, ह्या मनशाक हांव वळखच ना. तें सकाळींचो कोंब्यान 7 घालच्या पयलें. हे घडीत फुलटन जेशीन म्हणलो नांवार्थीक कार्दिनाल ताच्या सरमावांनी अशें विवर्शिता. पोरण्या तेस्तामेंतांत मोइशेक देवान म्हळें, त्या खडपाक 3 फावटी मार आनी तेन्ना त्या खडपांतान उदक भायर सरतलें. जेजून सिमोन पेद्रूचेर घाली ती दिश्ट जावन आसा ती बेतकाठी. त्या दिश्टीन सिमोन पेद्रूच्या काळजाक, ज्या काळजाक जेजून रॉक खडाप केल्लें, 3 फावटी मारता आसतना तांतून वाडलें तें उदक, म्हणजे ते दुखांच्यो झरी. आमी सोम्याचेर दिश्ट घालता आसतना, सोमी आमचेर दिश्ट घालता आसतना आमचें खडाप जाल्लें काळीज फुडता आनी तांतून भायर सरतात. तें दुखांचें उदक आमकां रुपांतर करता, बदलता. देखून म्हाका न्हू, म्हजो तिसरो नियाळ जावन आसा सिंथेसीस. म्हळ्यार सांगाता घालचें. तेसीस, एंटीथेसीस आनी सिंथेसीस इंग्लीश शब्द. कोंकणींत कशें सांगचें म्हण म्हाका समजनात, तुमकां इंग्लीश करता आसलें इल्लें समजता. तेसीस म्हळ्यार आमी खंयचेय शिकप शिकता आसतना एक प्रतिवाद आमी करता, एक वाद मुखार दवरता. सिमोन पेद्रून एक वाद दवरलो, तिसीस. तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सोम्या, तूं जावन आसाय क्रिस्त देवान धाडलेलो म्हज्या सोडवणे खातीर, म्हज्या जिविताच्या बदलावणे खातीर. हांव स्विकार करतां, हांव बदलतां. दॅट इज द थिसीस. एंटीथिसीस प्रतिवाद असलो आसो, आतां विरोधवाद जालो, एंटीथेसीस जालें. सोम्या, तें तुका घडना जावन दी. सोम्या, हें घडना जावन. सोम्या, हांव तुका नेगारचो ना. ह्या मनशाक वळखच ना. कोण हो? हांव देवाक वळखना, देवा सागी. वाद आनी प्रतिवाद.
प्रतिरोध आनी विरोध अशें आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत घडटा न्ही गे मोगाचें न्हू. देखून मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत वाचलां ही घडितां आसात. म्हज्या जिवितांत मोगाचें न्हू हर एका वर्सा हर एका म्हयन्यान थोडे फावटी एकाच दिसा म्हाका भोगलां. थोडे फावटी हांवें सोम्याक म्हजो म्हूण आपयलां आनी त्याच दिसा आनी एका घडये सोमी ना म्हणल्या पर्यंत येलां. ह्या सोमी ना म्हणटा आसतना कोणी तांच्या सांगात हांव मेळ्ळां. देवसराकी वय म्हणा देवाकी वय म्हणा देवा ताणें पयसरला विचीक पुता बरी हांव जालां. आनी तसो जाल्यार मोगाचें न्हू देव परतून ताचें जावन पुनर्स्थापन करता. परतून ताका स्थापन करता तो नव्यान ही रिइस्टॅब्लिशस. दॅट इज कॉल्ड सिंथेसीस. जुवांव सवांजल 20:21 पुनर्जीवन जालो जेजू मोगाच्यान वचोन गालिलेयाच्या दर्या तडीर थंयसर राखोन आसा. गालिलेचे दर्या तड म्हळ्यार उडासुरीसी. स्वामी जेजू जिवन जाल्या उपरांत पयलें दिश्टी पडटा कोणाक मागदलाच्या मोरयेक. ते स्त्रियो पळया तांकां सुरवेर आपोवणें दिल्लें. मार्काच्या वांजेलांत सुरवेर दिसा आमी पळयता ते स्त्रियो जेजूचो पाटलाव करतात अखेर पर्यंत सोडिनासतना पाटलाव करतात. ह्या दादल्यांक हांव एक दादलोच दादल्यांक आपोवणें दिल्लें मात न्ही तांकां शीस म्हणून ओलायलें. शिसां पैकी तुमी व्हडले आपोस्तल म्हणून ओलायलें आनी त्या आपोस्तला पैकी म्हजे भोव लक्षिले. दे आर द इनर सर्कल. दे आर द मिनिस्टर्स म्हणल्या बरी स्पेशल मिनिस्टर्स म्हणून तांकां स्पेशल तांकां जागो दिल्लो. पूण जेजू कुर्सार मारता आसतना कोण दिनात. स्त्रियो सोण पळया त्यो स्त्रियो सोण कोण आहा ती. देखून जेजू पुनर्जीवन जाल्लो सगळे धांवन गेल्यात कोण नात. शिसीनांत पाटलावदारी नात आपोस्तलांनी नात हे लागशिले. ताजी इनर सर्कल ना स्त्रियो आसात त्या मागदलाच्या मरयेक. जेजून कितें म्हळें हांव म्हज्या आपोस्तलांचे पयलें गालिलियाक वयतलो. कित्याक गालिलिया वयतलो थंयसर गालिलियाच्या दर्या तडीर उडासा की मोगाचें न्हू सिमांव पेद्रोक जुवांक आनी जाकोबाक जेजून आपयलें. आनी आतां तांकां परतून तांचें आपोवणें नव्यान आसा करता आपल्याक. देखून हांवें म्हणचें दैवीक रेतीर मंदिर येया. कितले तुमी मागणे रेतीर तुमच्या घरा गेल्यार दैवीक रेतीर मंदिरान केल्ल्या फ्री जायना. कित्याक थंय तुमकां नीज आंतरीक बरी भलायक मेळटा. तुमी तुमच्या अनकॉन्शियस मायंडान सबकॉन्शियस मायंडान तुमच्या भितरल्या अंतस्करणांत नितळ जातात आनी भितर थावन तुमी संपूर्ण तरान बदलतात आनी एक नवे व्यक्ती जातात. यू नीड इनर हिलींग कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम विदीन. गालिलियाक वचून कशें पयले फावटी सिमांव पेद्रो थंयसर दर्यांत मासली पागतालो गी. सिमांव थंयसर मासली पागता आसतना जेजू दर्या तडीर उबो आसा. थंय पयले फावटी जेजून सिमांव पेद्रो सांगलें तुज्या उजव्याक गुंड दर्यांत जाळ उडय. सिमांव पेद्रो इल्लो आळशी. कोणें वचें त्या गुंड दर्यांत कोणें वचें तितलें पयस वचचें जाल्यार चड जेवण व्हरून वचचें पडटा. चड वरवीं व्हरून वचचें पडटा. पाटी येताना 2-3 दीस लागतात. हांगा दर्या तडीर सुलाब म्हण हांगाच जाळ उडयतलो. जेजून म्हळें गुंड दर्यांत तुज्या उजव्याक उडय. कितें ताका मन जालें गी कोण म्हण गोत्तू ना ताणें कोणें सांगलें म्हण जाळ उडयलें. पयले फावटी तशें जाळ उडयलें. जाळ पिंता तितली मासली पडली. मासली पडटा आसतना ताका तक्षण कळ्ळें. मोगाच्यान दैवीक रेतीर मंदिराक आयले. सबार जाणांनी म्हणचें फादर म्हजी पिडा गूण जाली हांवें चिंतूंक ना. म्हज्या कुडी सवकासाय मेळ्ळी. म्हज्या मतींतलें वजें गेलें. इतलें दूख आसलें म्हज्या जिवितांत संतोश आयलो. अयो म्हजो पूत बरो जाता म्हण हांवें चिंतूं ना फादर. म्हाका सैरी जाता म्हणून चिंतूं ना फादर. काजर जिवितांत भुरगें जायना म्हण चिंतलें भुरगें जालें अजापानी. म्हज्या दुयेंसचें गर्भ डाक्टरान म्हळें काडीचेंच म्हूण दैवीक रेतीर मंदिराक येवन मागणें केल्या उपरांत त्या गर्भांतल्या बाळशाक हार्टबीट नातलें नव्यान हार्टबीट दिलें देवान. नवें काळीज दिलें त्या भुरग्याक. त्या भुरग्याची आनकीट आनी सगळी त्या लंग्सा भितर वचून बसली. इट हॅड गॉन इनसायड द कॅविटी ऑफ द लंग्स बट देन द लॉर्ड टूक इट आउट विदाउट एनी ऑपरेशन सर्जरी. त्या दाळा दोळे उक्ते जाले. मोगाचें सिमांव पेद्रोचे दोळे उक्ते जाले हांगासर. सोमीस तो हांवें चिंतलें तो कुर्सार मेलो जालें ताचें. देखून हांव पयलेंच्या कसोबा पाटी आयलो. केदो व्हडलो पिसो हांव केदो व्हडलो पिसो हांव. तक्षण आपले वस्तू कुठ लायता विणगो आसलो तो. कसलें विणगें पण कुडीचें विणगेपण न्ही तें ताच्या आत्म्याचें विणगेपण. सोम्यान ताका कितल्या मोगान केदो व्हडलो हुद्दो दिलो. सगळें होगडावन निराश जावन देदेस्पर जावन पयलेंचेच मासली बागच्या पाटी आयलो. तक्षण उडोवन धांवन आयलो सोम्या लागीं. येवन सोम्याच्या पांयांक पडलो.
सोम्यान थंयसर मासली बाजून दवरल्या सोम्या पांयान पडल्यार सोम्यान बक्षिले मात न्ही ये तूं जेव म्हळ्यार पळय कितली अपुरबायेची उतरां ये जेव 21:10 जुवांच्या वांजेलान 20:01 वसरान दाव्या वळींतान आमी वचता जेजू तांकां बरें जेवण दिता पोट भरून मोगाचें न्हू गॉड इज जेहोवा जायरा यावे इर्हे ताजे लागीं आयिल्ले मोगाचें न्हू देव भरपूर जेवण दिता जेवण म्हळ्यार तुमकां न्हेसोंक पांघरोंक रावोंक बिडार खावंक जेवंक तुमकां सगळें दिलां न्ही तांगी ना बऱ्यांतलें बरें काम कामाच्या जाग्यार प्रमोशन बँकान जाय तितलो दुडू कितलें भांगार कितलो जागो बरीं भुरगीं म्हळां कुटुंब सगळें देव दिता गी ना खंडी जावन दिता पूण मोगाचें न्हू सिंथेसीस आतां स्टार्ट जाता पुनर्स्थापन आतां स्टार्ट जाता जेवण जाल्लेंच सीमा ये म्हज्या सांगाता इल्लें बोगले की हांव आनी तूं दोगांच रावया पळया मोगाच्यान आमी जेवण जाल्या उपरांत न्हिदों वयच्या पयलें सोमी आनी हांव सांगाताच रावची गरज आसा आनी तेन्ना सोमी विचारता सीमा जॉनाच्या पुता ह्या सर्व प्रास तूं म्हजो चड मोग करताय की सगळ्यांत हांव तेगे व्हरता देव आनी देव म्हणटा तूं म्हज्या मोगा आसो तूं म्हाका मोला दीक तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दिता तुज्या बदलाक हांव जिवांक दिता आयजाया चॅप्टर 43:4 इजाया प्रवादीचो बूक 3:3 वळ पूण तूं ह्या सर्व प्रास चड म्हजो मोग करताय गी सीमा पेद्रू उलोवच्यान बारी फास्ट एकाच बरो वय सोमी हांव तुजो मोग करता सीमांक दुसरे फावटी सारलें सीमा योनाच्या पुता ह्या सर्व प्रास तूं म्हजो चड मोग करताय गी दुसरे फावटी सारतना हाका बगलें कित्याक दुसरे फावटी सारता उडास आयलो 3 फावटी कोंब्यान सात घालच्या पयलीं हांवें इन्कार केला ह्या मनशा वळखनाच म्हळां हांवें तिसरे फावटी सारतना मोगाचें न्हू कडाप फुटलें दुखांच्यो झरी वाडल्यो वाळ वाडलें सोमिया तूं जाणाय सोमिया हांव तुजो मोग करता सरय म्हज्या साडयांक जा तूं कडाप तूं जावन आसाय कडाप हांवें तुका कडाप केल्लें म्हज्या एकवटांत राव तूं अविश्वासी जाल्यार हांव केदींच अविश्वासी जावंक ना मोगाचें न्हू देवान म्हाका तुका दिल्लें आपोण देव केदींच फाटीं काडिना आमी कितले अविश्वासी जाल्यार देव आमकां सोदून येता परतून पुनर्स्थापन करूंक आशेता मोगाचें न्हू दोळे धांप्या सोम्याक आमी काळजांत हांव सांगया सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हज्या जिवितांत जायत्यो घडयो आसात हांवें तुका नेगारलां हांवें तुका इन्कार केला हांवें तुका तिरस्कार केला तुका वळखच ना म्हळां पयशां फाटल्यान वस्तू फाटल्यान रक्तमासाच्या वंदवण्या फाटल्यान संवसाराक लब जाला सोमिया पूण आज हांव काळजांत हांव तुका उलो मारता आनी म्हणटा तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांयां थळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटीं सरसोना तुज्या पांयां थळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटीं सरसोना मोगाचें न्हू सोम्याक आमी वासवणी दिवया आमी पाटीं सरचें ना म्हणून त्या सगळी सोम्याची गूण करचे सकत तुमचें थंय वाळटा तुमकां गूण करता तुमच्या व्यापार वैभटाचेर तुमच्या वावराचेर तुमचे एम्प्लॉयमेंट जॉब आसात तुमचे कृशी आसा तुमचें शिकप आसा जें कितें तुमच्या जिवितांत तुमची देणी ताल्यांत आसात येवजणी आसात वावर आसा सगळ्यांचे देव आशिर्वाद घालता सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो तुमचें सवें आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाच्यान सकला म्हजे फोन नंबर आसा केदाळे तुमी फोन नंबर पळोवन तुमी फोन करयेत मेसेज धाडयेत व्हॉट्सॅपार मेसेज धाडयेत ईमेली आसा सकला ईमेल धाडयेत
दैविक लोरेत्र मंदिरात तुमचे विनवण्यो मागण्याची त्या संवाद येत या जर तर आमची वेबसायट आसा डिवायन कॉल सेंटरचे www.dccmulki.in थंयसर मास इंटेंशन दिवंक आसात विनवणे दिवयेत या ऑफरींग कोणाकी दान दिवंक आसल्यार दान दिवंक की अवकाश आसा मोगाचो न्हू तुमचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी केदाळे तुमकां कावन्सिलींग जाय जाल्यार म्हाका फोन करून अपॉयंटमेंट काडून घ्या ह्या हप्त्यामध्ये हांव हांगासर आसतां आनी विशेश जावन शेनवाराच्या दिसा सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा ते रेतेरीक या रेतेरे उपरांत हांगासर कावन्सिलिंगाक अवकाश आसा हर एका शेनवारा 3 वरां उपरांत आनी उडासोरा नव्या वर्साची सुरवात सांगात आमी करया डिसेंबर 31 इवनिंग 6 o'clock टील अर्ली इन द मॉर्निंग नव्या वर्साच्या सकाळीं 6 वरां पर्यंत सकाळीं दबाजीक रितीन नव्या वर्साचें मीस पेटोवन आमी नव्या वर्साची सुरवात करया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुमकां समेस्तांक बरें मागता